लोक म्हणटा की गोंयचो गव्हर्मेंट आनी पावर डिपार्टमेंट कांयच काम करिना इन ब्रिंगींग कोल कंजम्पशन डावन इन द कंट्रीज ग्रीड सेक्टर. आनी म्हाका दिसता आयचो जो मूव आमी केल्लो आसा विथ ESL इज वन ऑफ द फर्स्ट कन्वर्जन्स प्रोजेक्ट्स इन द एंटायर कंट्री. आतां हे कन्वर्जन्स प्रोजेक्ट्स म्हणल्यार कितें की आमी जे गोंयान जे आमचे पयलीं सुद्दां एग्रीकल्चर पंप जे गोंयान आसा ऑलमोस्ट 6,500 एग्रीकल्चर पंप आमचे कडेन आसा. हो जो मोड आसा आमी इलेक्ट्रिकल जे कनेक्शनां दिल्लीं आसा हेजेर आमी घेतलेली आसा. हे 6,500 येता ते एक वर्सा भितर अंडर द लिडरशीप एंड गायडन्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसोच आमचो डेप्युटी CM एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाबू कवलेकर आनी आमचे जे दोनी DNRE डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी आनी GED गोवा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हेंकां आमी फार्मरांक फ्री 5 स्टार रेटेड पंप दितले. एक गोष्ट ही आज आमी सायन केल्ली आसा. दुसरी आमी केल्ली आसा की 4 बल्ब एक घरान येता ते एक वर्सा भितर आमी एक घराक 4 LED बल्ब फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां पावयतले. तिसरी गोष्ट आमी आज एक कन्वर्जन्स प्रोग्राम केला की आमचे जे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो डिपार्टमेंट ऑफ GED हो आमचे गव्हर्मेंटा कडेन खंय खंय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन जे जागे फ्री आसा हो गव्हर्मेंटा कडेन फ्री आसतले हे आयडेंटिफाय करून 100 मेगावॉट्स ऑफ पावराचे म्हणजे ऑलमोस्ट 100 मेगावॉट्साचे पावराचे सोलर प्लांट आमी डिसेंट्रलायज म्हणून आमी घालपाचो आज एग्रीमेंट सायन केला. हितून ESL आमचे ऑलमोस्ट 450 कोटी इन्वेस्ट करतले आनी आमी टेंटेटिवली रेट आमी ₹3.50, ₹3.60, ₹3.70 हे आमी तांकां पर युनिट जे ते इन्वेस्ट करतले आनी आमकां ह्यो गोश्टी दितल्यो आनी 25 वर्सां आमी तांकां एग्रीमेंट सायन करून आमी हे पयशे तांकां रिकवरी करून दितले. पूण एक गोश्ट गोंयांत आमी दाखयल्ली आसा की जे खंय तरी आज इश्यू चालू आसा की कोल सगळ्यांक करता की गोवा इज नाव बाउंड टू गो फॉर ग्रीनर एनर्जी आनी सेंट्रल मिनिस्टरान आमकां फूल सपोर्ट करता म्हणला.